हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आंबेली. थोडे दीस पयले सुमार एक 8-10 दीस पयले हांव म्हजे एक बरे पोन्ने इश्टाक मेळ्ळो तो 20 वर्सां मायज आमी बाराबर आसलेले. जाल्यार तेजे भितर म्हजे भितर भासाभास जाली आनी तेणें म्हाका तेजें दूख सांगलें आनी त्या दुखान हांवें भाग घेतलो आनी तेणें म्हाका ते दीस कळयलें की आपल्या जिविताक बरो धोको आसा म्हणून. कित्याक ताका कोणें कोणें डायरेक्ट येवन ताका धमकी दिली, ताका जिवेतच मारतले म्हणून. तो आमचे भितर भासाभास जाली आनी आमी कितें सांगूंक जाय तें एकामेकाक सांगलें आनी त्या प्रमाणे तेणें आपली फुडलीं पावलां घेतली. आनी आयज हांव मुद्दम करून एक गोंयचे फुडगे पिळगेक म्हणून एक संस्था आसा, तांकां देव बरो करूं म्हणटा, तेमी तेज्या हाताक हात मारून रावले म्हणून. पयले सुवातेर म्हाका कळना जेन्ना सेबी रॉड्रिगीजान एक कंप्लेन दिलें सँड मायनींग जाता म्हणून रातचें, आनी हे कंप्लेन लेटर पुलीस स्टेशनार येयलें, पुलिसेंतले कशें भायर सरले आनी हें कशें लीक जालें तें हेजेर सरकारान एक बरी इन्क्वायरी बसोवची. ना जाल्यार हेच्या फुडें गोंयकारांक तुमी फकत कंप्लेनी दियात म्हणटात, पूण तुमी सगळे हँड इन ग्लव्स मेळलेले असतात. आनी अशें जर तर तुमी कंप्लेनां लीक केली जाल्यार कसो आमचो गोंयकार फुडें सरतलो हें गोंय सांबाळपाक. थोड्या कडेन जायना तें काळजीदारपण येयना, त्या मनशांनी तुका सांगप कशें. दुसरें म्हणल्यार नाका तेन्ना तुमी 200-300 पुलीस धाडटात MLAच्या घरा कडेन, मिनिस्टरांच्या घरा कडेन. जेन्ना लोक आमचो गोंयकार लोक कॉन्स्टिट्यूशन प्रमाणे एक विचार करून गेलो जाल्यार पासून तुमी 200-300 पुलीस दवरतात. जाल्यार आयज जेन्ना सेबी रॉड्रिगीजाचें लायफ जिवीत जें भिरांकूळ जालां, जेजेर एक जीव मारपाची धमकी आसतना तुमी ताका 1-2 तरी पुलीस दिवंक जाय आशिल्ले, पूण आयज तें कांयच दिसना. आनी जरी तर सेबी रॉड्रिगीजाक कितें नुकसान जालें जाल्यार हो सरकार जबाबदार आसतलो डावन द लायन इन्क्लुडींग द पुलीस. तर हांव मागतलो सेबी रॉड्रिगीजाक आतां सद्याक एटलिस्ट 2 पुलीस तरी ताका 24/7 दिवचे म्हणून. आनी हे सगळे येतले हे भिरांकूळ सँड मायनींग जावन आमी हालींच पळयलां कशें शूटआवट जाला ते. हे व्हडले माफिया असतात सँड मायनिंगाचे, आनी हे मागीर आनीक धाकल्या माफिया तयार करतात, ज्युनियर ट्रेनी माफिया म्हणून. ही असली माफिया आमचे वेळले कॉन्स्टिट्युशन चिंचोलीच्या गांवांतलो एकलो मेलवेर स्कॅम म्हणून आसा. होय एक ज्युनियर ट्रेन तयार जाल्लो हो आख्खोच मनीस हितून इनवॉल्ड आसलेलो. आयज 3-4 वर्सां जालीं हेचेर एक चार्जशीट जावन आसा, पूण हो आमचो थोडो गांवचो लोक असले हे माफिया बराबर भोंवतात आनी हांकां आनीक उर्बा मेवता असलें करपाक. हांव फक्त सरकाराक मागतलो असले ह्या माफियांचेर जावं ज्युनियर जावं ट्रेनी माफियांचेर ज्यो कारवाई आसा त्यो बेगीन करून टॅक्निकल ग्रावंडाचेर सुटना तसो हे मनशांक जाग्यार घालचे, जाल्यारूच हे सँड मायनींग इल्लिगली पळय जाता तें गोळेक थारावतले. सँड मायनींग केलें म्हणून हांव कोंत्र ना, सँडाची गरज आसा, पूण ताका पुरी स्टडी करून ताका लिगॅलिटी दिवन ताका लायसन्स दिवन करता तेजेर म्हाजी कसलीच बंदी ना. पूण जे लायसन्स नासतना इलिगली खंयच्या खंय सँड मायनींग करतात आनी आमचे आमचे एनवायरमेंट पिड्यार करतात, जाल्यार आज एक संदी घेतलो सरकारा कडेन की आमचो जो सेबॅस्टियन रॉड्रिगीज बाब आसा तेजें जिवीत तेजें लायफ ही तुमची जबाबदारी. तुमी म्हणटात इलिगॅलिटी बंद करतले म्हणून, पूण दुसऱ्या वाटेन तुमी जे कंप्लेन करतात ताका तुमी एक्सपोज करतात. सो हे सरकारा कडेन मागता प्लीज असले कारबार जायना जावपाक फुडें तुमी पावलां मारची. आनी लोकां कडेन मागता जेन्ना जेन्ना असले अदृश्ट आमच्या गोंयाचेर येता, आमचे पर्यावरण पिड्यार जाता, तसल्या मनशांक तुमी बिलकुल सांगात दिनाकात आनी तेचेर निशेध मारपाक तेंचेर कंप्लेनां घालात. ही ल्हान आसतना हांकां दवरूंक बरें, नाजाल्यार म्हणणी आसा जेन्ना भुरगीं ल्हान आसतना इस्कॉलान पेन्सिल रबरीर सोदताली त्या भुरग्यांचेर हातीचेर जेन्ना बडी मारिनात तेन्ना हे भुरगे मागीर हे व्हडले असले गॅमलर
आनी असल्या माफिया जावंक पावतात आनी मागीर आमी आमच्या सरकाराचोच गुन्यांव करतात. सरकारूय हितून भेदी आसा, हितून काय दृश्ट ना हितून, पूण आमी एक जबाबदार नागरीक म्हणून आमी वागूंक जाय. सर आनी एक फावटी मागता सरकारा कडेन, प्लीज सेबी रॉड्रिगीजाक सेक्युरिटी दिवपाची आनी तेजी लायफ तुमी जबाबदारी आसतले. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच.